नमस्कार पोया प्रुडंट खबरो म्हादयचेर दिल्ली चीट कर्नाटक वेंचणुके स्टंट जावडेकरान स्वता आपल्याक सांगला राज्यपालाचो हेडोन खुलासो फक्त मायनिंग सुरू जाल्यारूच गोयची अर्थव्यवस्था जाग्यार मंत्री जावडेकराचे पत्र फक्त बोमायक खुलासो करूंक कायद्यान वजन ना कोर्टाचो निकाल आनी अधिसुचोवणे उपरांतूच कितें तें गोयच्या हिताचेर परिणाम ना WRD मंत्र्याचो दावो कर्नाटक केंद्राचो पत्र व्यवहार गोयचेर अन्याय गोयचे पोत ना मुख्यमंत्र्यान घालची केंद्रा आड अपमान याचिका ना जाल्यार देव अधिवेशन आपय मुख्यमंत्र्याच्यो कार्यावळी आडावपाची काँग्रेसीची शिटकावणी मोदी सरकाराच्या पहिल्या गुड गव्हर्नन्स इंडेक्सान गोय मुळात निमण्या 5 राज्यांत गोय मायनिंग बंदी बांदिल्ले गोय 16वे सुवातेर केंद्रान दिलो राज्यांचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट बीजेपीचो नवो प्रदेशाध्यक्ष 10 दिसां भितर डिक्लेअर 28 आनी 29 डिसेंबराक प्रदेश बीजेपीची अंतर्गत वेंचणूक 3 जानेराक पणजे नागरिकत्व कायदो जागृती रॅली भारतान पळयले ह्या दसकाचे कांकणाकृती गिराण वेध लागिल्ले बुधवारा सांजे लोकांचो सकाळ मेरेन उपास गोयभर एस्ट्रॉनॉमी ग्रुपाची हौशी लोकां खातीर गिराण पळोवपाची वेवस्था आनी लोटले तरणाट्याचो खून राया सांते मळार सितो मार्किसाचो खून 5 दिसां सावन आशिल्लो बेपत्ता लोटले लाशिल्ल्या अवस्थेत मेळ्ळी बॉडी म्हादय प्रकरणात गोंयांक फटयला कर्नाटकाच्या वेंचणुके खातीरूय म्हादय विशयी चीट पर्यावरण मंत्री जावडेकरान गोंयांक उसरां दिल्ली हे आतां एक्सपोज जाला राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचो हेडोन बॉम्ब गोयची अर्थव्यवस्था जाग्यार येतली जाल्यार फक्त मायनिंगूच जाय कायद्या वरवीं उपाय काडपाचे यत्न पयलीं जावंक जाय गोयचे प्रस्न तडीक लावंक खंयच्याय थराक वचपाची तयारी राज्यपालान उलोवन दाखयल्या वो म्हादई के मुद्दे पर जब आप प्रधानमंत्री जी से मिले जब आप उस विवाद को देखते हैं और जो बवाल अभी चल रहा है आप किस नज़रिए से देखते हैं और आगे क्या हो सकता है? देखिए म्हादई का मुद्दा गोवा के लिए लाइफ लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। म्हादई में अगर पानी कम हो गया तो आके के नीचे के स्ट्रीम में सब सॉल्टी वाटर आ जाएगा। दूसरे आपका पानी दूसरों की सिंचाई के लिए जाए ये अनएक्सेप्टेबल है। पीने की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें मुझे लगता है कि गोवा के साथ ज़्यादती हुई है, चीटिंग हुई है। और यहाँ मैं पूरे नंबर दूंगा यहाँ के अपोजिशन को भी और सरकार को भी कि ये लोग इकट्ठा होके गए जावड़ेकर के पास। तो जावड़ेकर ने इनको एश्योरेंस भी दिया लेकिन लंबा दे दिया चूँकि कर्नाटक का चुनाव चल रहा था। इस स्टेट का मैं हेड हूँ, उस स्टेट की प्रॉब्लम तो मैं जाके बात करूँगा। तो मैंने PM को जब बताया उन्होंने कागज़ लिया और मैं जब तक गोवा निवास आया हूँ तब तक मुझे जावड़ेकर का फ़ोन आ गया और उसने कहा मलिक साहब इलेक्शन की वजह से डिले हो गया था, मैं 2 दिन में लेटर भेज दूँगा। ठीक है, 2 दिन में पढ़ रहे थे सैटरडे संडे। मंडे मैंने फिर जावड़ेकर को फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं लेटर ड्राफ्ट कर आया हूँ, मैं आज पूना में हूँ, जाके कल सुबह में दे दूँगा। फॉर्चुनेटली उस दिन CM साहब भी वहाँ जा रहे थे तो मैंने इन्हें फ़ोन करके कहा कि आप लेटर लिए बिना आना मत, लेटर लेके आना। तो लेटर हो गया, ठीक है, वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, उसमें कोई ये नहीं कि भाई वो अबाइंस में किया या क्या, जो हम चाहते थे वो है उसमें लगभग। लेकिन अब जो उन्होंने दोबारा लिख दिया उसको लोग मिसइंटरप्रेट कर सकते हैं, हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बट आई विल गो बाई द फीलिंग्स ऑफ गोवन पीपल, जैसा लोग सोचेंगे कि गलत है क्या करना है। तो मैं अपोजिशन भी, रूलिंग पार्टी भी, गोवा के लोग, जो उनकी फीलिंग होगी, जो लड़ाई होगी उसमें मैं शरीक रहूँगा। सबसे पहले तो गोवा का माइनिंग का मामला हल होना चाहिए, क्योंकि गोवा के पास रेवेन्यू नहीं है, रुपए की कमी है, डेवलपमेंट नहीं होगा और ये मसला हल हो सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोवा की सरकार उस तरफ बढ़ रही है। वो लेजिस्लेटिव एक्शन है, उससे हो सकता है।
वो कर बेसिकली जोर देना चाहिए हमको लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए। अगर आपका माइनिंग का सॉर्ट आउट हो गया, टूरिज्म का तो स्वतः हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा खर्चने के लिए, आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर सकेंगे। टूरिज्म तो अदरवाइज भी बढ़ेगा, चूँकि पूरे देश में बहुत कम जगह रह गई हैं टूरिस्ट के लिए पीसफुल। ये पीसफुल जगह है। केंद्रीय मंत्री जावडेकरान बरयले म्हादयविशीं पत्र कर्नाटकाचो गृहमंत्री बोमायक फक्त खुलासो करूंक, ताचो गोंयच्या हिताचेर परिणाम जावचो ना म्हणून WRD मंत्री फिलीप नेरीन मिडिया मुखार दावो केलो। केस सुप्रीम कोर्टात आनी ट्रिब्युनलात आसा। जावडेकराच्या पत्राचो परिणाम जावचो ना, गोंयचे हित सांबाळपाचें उतर जावडेकरान मोडिल्लें ना। गोंयकारांनी खंय भिवपाची कसलीच गरज ना। I have taken opinion of the Advocate General, opinion of the legal advisor who is Mr. Chetan Pandit, who is advising us in this Madai dispute. The clarification given to Mr. Bomai also clear our apprehension of people of Goa, that this water cannot be diverted just like that by way of writing letters or through the correspondence. They have stated in their earlier letter, which is very clear, the matter is before the Supreme Court. The tribunal award has to be notified. Unless and until it is notified, they cannot seek the permission. And to notify the award of the tribunal, they need to wait for the Supreme Court order. Supreme Court has to decide about the petition filed by all three states. And there are interim orders also. So unless and until the Supreme Court disposes our petitions, they cannot even notify the tribunal award. So there is no need to get panicky. There is no need to get apprehensive about the diversion. So Mr. Javadekar is on the record that Goa's interests will be protected. So in his letter, he has not given any weightage to the Karnataka by this clarification. It is very much clear. He said Karnataka can start the work provided after the gazette notification of tribunal necessary forest wildlife permission. So this permission they have to wait till the Supreme Court gives us the judgment. म्हादयची केस सुप्रीम कोर्टात आसतना कर्नाटक आणि केंद्र पत्रव्यवहार करून कोर्टाचो अपमान करता। गोंय किकोत केंद्रा आड मुख्यमंत्र्यान अपमान याचिका घालची, नाजाल्यार राजीनामो दिवचो म्हणून काँग्रेस मागता, नाजाल्यार एक्टिविस्ट एनजीओ घेवन मुख्यमंत्र्याच्यो कार्यावळी आडवपाची शिटकावणी। काँग्रेस WRD मंत्री फिलीप नेरीचोय राजीनामो मागता। दिगंबर कामत एका दिसाचे अधिवेशन मागता। आणि ह्या हेचेर जशें आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलां की हे सगळे मॅटर जे जाल्ले आसता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्लियरली जेन्ना मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसता तुमी इलेक्शन जिखपा खातीर एक पत्र धाडटात, परत ते एबियन्सान दवरतात, परत दुसरी पत्र धाडटात। ह्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांक जर फाटीचो कणो जर आसा आनी ताका जर अजुनूय दिसता आपूण मुख्यमंत्री म्हणून गोंयचो आनी गोंय न्याय दितलो म्हणून, ताका आमी एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी ताका ताणें इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टाक मूव करचें, नाजाल्यार जे आमी परत परत सांगताले तें प्रूव जातलें की हो गोंयचो मुख्यमंत्र्यान गोंयची जी आवय म्हणटा तो परत परत त्या आवयचेर सौदा केलो। ना जालें जाल्यार गोंयचे लोक ह्या मुख्यमंत्र्याक खंयचेंच पब्लीक फंक्शन करपाक गोंयांक ताका मेळचें ना, खंयचे लोक ताका दिवचे ना। आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक थोडी सुद्दां हें आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान फिलीप नेरी हो WRD मिनिस्ट्री कंटिन्यू करपाक शकना, कारण तेणें ऑलरेडी कर्नाटकाचो स्टँड डिफेंड केल्लो आसा आयज, म्हणजे आमकां आनी तेणें वीक केल्लें आसा। Now, this is what is happening, keeping Goa in dark. You issue letters to them. And then we have to struggle and we have to fight. In spite of the fact that the Goa is ruled by the same party and Karnataka, this center is also ruled by the same party. During my tenure, I had faced these problems. Files of these
constitution of tribunal was not getting clear. It was getting stuck somewhere or other. तेंच्यांनी ज्यांच्या कार्यकाळान उदक वळ्ळा सगळें म्हणजे जो आयज जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो काँग्रेसचो प्रेसिडेंट सांगता आसत किंवा जो गिरीश चोडणकर सांगता आनी दिगंबर कामत सांगता हांचो जेन्ना कार्यकाळ आसलो 7 पासून 12 पर्यंत तेन्ना एक्चुअली जो नाला बांदला आनी ताकाच लागून जे उदक जे वळयला गेला ते कर्नाटकाच्या वाटेन हे तेंच्या कार्यकाळात आमच्या कार्यकाळात ताज्या पेक्षा मात सुद्दां चड आमी काम करपाक ते अलाव करचे ना वेळच्या वेळेर वेळ पडल्यार हांवें सांगलां की सुप्रीम कोर्टान आमी तें काम करतले बंद करपाची सुद्दां आमची तयारी आसा आनी त्या खातीर जायते करपाची तयारी जी आसा ही गोंय सरकार आनी मुख्यमंत्री ह्या तर म्हाजी सदोतीत आसता हाज्या पयलीं काँग्रेसचें सरकार आसतना तेंच्याच मुख्यमंत्र्यान पत्र दिल्लें आसा काडून पळयात निदान म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ओके आमचो बाब निलेश काब्राल हांगासर आसा तेणी तें पत्र दाखयल्लें ओके म्हणजे उदक जाय जाल्यार डायवर्ट करा म्हाका दिसता ते तुमी एकदां परत त्या गिरीश चोडणकराक विचारपाची गरज आसा आनी ते म्हाका दिसता ते नक्की दिगंबर कामतीकूय विचारात. मोदी सरकाराच्या पहिल्या शिवप्रशासन निर्देशकात गोयची कामगिरी सापूच बाबत सामकेच सकयल्या कॅटेगरीत सुवात 18 राज्यांचे नामांकनात गोंयाक 16वी सुवात आरोग्य शिक्षण मुळाव्यो सुविधा आर्थीक उदरगत भौशीक न्याय सुरक्षा कायदो सहाय्य सैमीक स्थायित्वाच्या निकषांचेर राज्यांचो परफॉर्मन्स पळोवन केंद्र सरकारान रिपोर्ट केला. तामिळनाडू पयले, दुसरे महाराष्ट्र, कर्नाटक तिसरे, गोंय निमण्या 5त. मोदी सरकाराचो पयलो गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स जाहीर जालो. तामिळनाडूक पयली, महाराष्ट्राक दुसरी आनी कर्नाटकाक तिसरी सुवात. भलायकी शिक्षण मुळाव्यो सुविधा अर्थीक उदरगत कायदो आदार भौशीक न्याय सुरक्षा सैमीक स्थायित्वाच्या निकशा प्रमाण राज्यांचो परफॉर्मन्स पळोवन केंद्र सरकारान रिपोर्ट केला. मायनिंग बंदी बादिल्ले गोंयची सुवात ह्या मानांकनांत मुळाक सावन. निमाण्या 5 राज्यांत ओडिशा, बिहार, गोंय, उत्तर प्रदेश आनी झारखंड. क्षेत्रा प्रमाण राज्यांचे केल्ले मुल्यांकना उपरांत ते प्रमाण गुण दिवन प्रशासकी कामगिरीचो निर्देशांक थारायला. टॉप तामिळनाडूचो स्कोर 5.62 स्कोर, गोंयाचो 4.29 स्कोर. 18 राज्यां मदीं गोंय 16वे सुवातेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो नवो प्रदेशाध्यक्ष 5 जानेराक जाहीर जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. 28 डिसेंबराक उत्तर आनी 29 डिसेंबराक दक्षिण गोंय बीजेपीची वेंचणूक जाता. 3 जानेराक नागरिकत्व कायद्याचेर जागृती करूंक पणजे बस स्टँड ते आझाद मैदाना मेरेन रॅली जातली. सभेक बीजेपीचो कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा आसतलो. 31 मतदारसंघांनी बूथ पावण्यार खंय पदाधिकारी समित्यो नेमल्यात. 40 मतदारसंघांतल्यान एक म्हणजे पयलो अवेअरनेस जातलो सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट ह्या विशयाचेर आनी गोंयभरांतल्यान जवळपास 25,000 संख्येन लोक जे आसा ह्या रॅली खातीर गोंयांत येतले. त्या निमित्तान सगळ्या लोकांक सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट कितें हो समजचो लोकांक कळचो म्हणून ह्या मिटिंगेची तयारी करपा खातीर आमी ही मिटींग जी आसा ही हांगा आपयल्ली. इंटरनल इलेक्शन सुरू आसा ताजे उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हाजे 28 तारखेक उत्तर गोंयचे आनी 29 तारखेक दक्षिण गोंयचे म्हापसा आनी मडगांव ह्या दोनूय ठिकाणी इलेक्शन्स जातली. त्या इलेक्शनाची तयारी ह्या दृश्टीन चल्लेली. स्टेटीचो प्रेजिडेंट केन्ना तरी 5-6 तारखेच्या दरम्यान स्टेटीचो प्रेजिडेंट जो आसा हो डिक्लेअर जातलो. सकाळी भारतान काकणाकृती गिराण पळयले. ह्या दशकाचे निमणे गिराण वेद बुधवारा सांजे सावन लागिल्ले. लोकांनी रातचो उपासूय धरलो. सुर्या सामकार मधोमध चंद्र आयिल्ल्यान ह्या गिराणात सुर्याच्यो कडो उज्याचे काकण कश्यो दिसतात. ताका रिंग ऑफ फायर म्हणटात. गोंयांत गिराण सकाळी 8 सावन 11 मजगती दिसले. एस्ट्रॉनॉमी ग्रुपान लोकांक हे दुर्मीळ सूर्य गिराण पळोवंक मेळचे म्हणून गोंयभर वेवस्था केल्ली. हे सूर्य गिराण अंदू वर्साचे निमाणे. हे गिराण काकणाकृती आशिल्ल्यान ताका चड म्हत्व. काकणाकृती म्हळ्यार सुर्याची कडा दिसता जाका रिंग ऑफ फायर म्हणटात. गोयचे असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी ग्रुपान वेगवेगळ्या सुवातींनी हे सूर्यगिराण लोकांक पळोवंक मेळचे म्हणून वेवस्था केल्ली. लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. म्हजें नांव सतीश नायक आनी आमी पणजे पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीची संस्थे थंयच्यान आमी आज मँगलोर आयिल्ले आसात. आज पुराय भारतात दक्षिण भागात साऊथ इंडियान एक्लिप्स म्हणजे गिराण
एन्युलर सोलर एक्लिप्स दिसपाचें आसा 8 सुरू जालें तें आनी 11 पर्यंत चालू आसतलें. हांगा मँगलोरान ते सगळ्यान मॅक्झिमम दिसतलें. सगळ्यान गोंयांक लागीं आमकां मँगलोर आसा, सो आमी मुद्दम हो पंगड घेवन फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीचो ग्रूप घेवन आमी गोंयांतल्यान मँगलोर आयिल्ले आसात. आनी हांगा सेंट एलोशियस कॉलेज हांचे बरोबर फिजिक्स डिपार्टमेंटा बरोबर आमी टायअप करून हांगा ऑब्जर्वेशन सुरू केल्लें आसा. सारके 8 जावन 3 मिनटांनी आमकां एक्लिप्स चालू जालें तें दिसलें आनी आतां ते 9:30 पर्यंत मॅक्सिमम जातलें आनी 11 पर्यंत काबार जातलें. ही एक इतली सुंदर एक फेनोमेना आसा जी म्हाका तरी दिसता की सगळ्यांनी पळोवपा जाय. आनी हांव अशी आशा करता की गोंयांत सुद्दां जे आशिल्ले, गोंयान अबावट 80% पेक्षा चड दिसता गिराण, सो गोंयकारांनी सुद्दां हें सकाळीं पळयलां आसतलें. म्हजें नांव अनमोल नायक. करंटली वी आर एट असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी गोवा चिंतावताच्या टेरसाचेर टू सी द पब्लिक विविंग ऑफ द टोटल एन्युलर सोलर एक्लिप्स. So what we saw was like a partial solar eclipse which had a total coverage of 82%, and the eclipse started over here at 8 जावन 4 मिनटांनी सुरू जालें हांगा. The maximum coverage we got over here at 9:23. मेजर हांगा दिसलें कांय का दिसलें 82? ना, हांगा तितलें दिसचें ना. What we saw over here for a very long time, at least another 10-15 years, this is the major thing that we are going to see. तेज्या मागीर खूब टायम आसा आनी खंय पळोवपाक जाय जाल्यार भायर वचून पळोवपाचें. हॅलो, म्हजें नांव ऋषभ सौदागर. हांव AFA म्हापसाच्यान आसा. आज आमी हांगा सांखळे आयला आसा. AFA म्हणजे एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. आमी गेली 30 वर्सां हांगा गोंयान आमी एस्ट्रॉनॉमीचे खूब उज्वल प्रकारे हें करता आनी आज आमी हांगा सुर्याचें ग्रहण पळोवपाक आयिल्ले आसा. सो सुर्याच्या ग्रहणान कशें जाता, सनाचेर मून ओवरलॅप जाता आनी हातून ते टेलिस्कोपान पळोवपाक खूब बरी अशी वस्तू कशी तुमकां दिसता आनी तो एक्चुअली तुमकां कळचें ना, बट सन क्रेसेंट मून कसो दिसतलो एंड इट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल थिंग टू सी. सो आज आमकां हांगा सांखळेन खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमी खूब हॅपी आसा की आज आमकां सांखळेन हांगा येवन प्रोग्राम करपाक मेळ्ळें. And eclipse started. The first contact was at around 8:04. Many people, students and elderly people visited this place. And the maximum of annular eclipse from Goa was visible at 9:24, wherein 88% of the sun was covered by moon. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. लोटले तरणाट्याचो खून. फाटल्या 5 दिसां सावन बेपत्ता आशिल्ल्या राया सांतमेळावयल्या सितो मार्कीस म्हणटा त्या तरणाट्याचो खून जाला. पिराय 25 वर्सां. लोटली रत्याच कुशीक ताची बॉडी लाशिल्ल्या अवस्थेत मेळ्ळ्या. पुलिसांनी स्पॉटार पावन पंचनामो करून तपास चालू केलो. खून कसो कित्याक जाला ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी तपासा उपरांतूच कळपाचें. गोंयच्या दर्यांत बुडून मरपी ट्युरिस्टांचो आंकडो वाडत आसा. बागा दर्यांत बिरेस्तारा 31 वर्साचे ट्युरिस्ट बायल बुडली. दर्यादेगेचेर ट्युरिस्टांच्या सेफ्टीचो प्रस्न वाडत आसा. दुसरे वटेन संपार गेल्ल्या दृश्टीच्या नित्याच्या लायफगार्डांनी पेडण्यां ट्युरिझम मंत्र्याच्या मतदारसंघात मोर्चा काडलो. गोंयकार लायफगार्डाच्या पोटार पाय आनी पर्यटन मंत्री बाबूची दृश्टीचेर कृपादृश्टी आसा. सगळो भ्रष्टाचार म्हणून बाबूचेर आरोप. मुख्यमंत्र्यान खंय मदीं पडचें. दृष्टीचे नित्याचे लायफगार्ड संपार वचून 3 म्हयने जायत आयले तेन्ना सावन गोंयच्या दर्यांत बुडून मरप्यांचो आंकडो वाडत आसा. ब्रेस्तारा दनपारा 30 वर्सां पिरायेचे इंडियन ट्युरिस्ट बुडले. नाताळ आनी नव्या वर्साच्या सेलिब्रेशनाक येवपी ट्युरिस्टांची सेफ्टी सध्या वाऱ्यार. दुसरे वटेन संपार गेल्ल्या लायफगार्डांनी ट्युरिझम मंत्री बाबू आजगांवकाराच्या मतदारसंघात पेडण्यां मोर्चा काडलो. दृष्टीचे प्रकरणात सगळो भ्रष्टाचार चल्ला हाका मंत्री बाबू जबाबदार म्हूण आरोप. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचे म्हूण मागणी. हे जे सगळे आमचे गोंयकार भुरगे आसा गेले 10 वर्सां जाली दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करता. ह्या दृष्टी कंपनी सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट दिला 141 करोड रुपयाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सां खातीर दिल्लो आणि ही कंपनी आसा ती फक्त ह्या कामगारांची सतावणूक करता आणि जे कॉन्ट्रॅक्टान त्यांनी सायन केल्ले ते कसलेच गोष्टी ते प्रोवायड करिना. हे आमी सरकाराच्या नजरेक हाडून दिल्या तरी आसतना सरकार हेची दखल घेना. स्पेशली जो टुरिझम मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर हेका काय पडलेलेच ना. तर आमचो एकूच डिमांड आसा, हो जो मदलो दलाल आसा जी दृष्टी कंपनी आसा ती सरकारान काडून उडोवची आणि हे जे सगळे गोंयकार भुरगे आसा जे गेली 10 वर्सां काम करता लायफगार्ड म्हणून तांकां सरकारान गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा तेच्या अंडर तांकां कामाक दवरचें जेणे करून तेंची सर्वीस आसती प्रोटेक्ट जातली आणि तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज आसत्यो पगार आसतो व्यवस्थित मेळटा. पूण सरकार हेजेर कांयच विचारूच करिनासतना आज सरकार
ह्याच कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो परत 2.5 वर्सां खातीर तेणी एक्सटेंड केलो. हेजेर आमी सगळे ज्यो कारवाई करूंक जाय ते कायदेशीर आमी केल्ले आसा, पूण ही जबाबदारी आसा ती सरकाराची आसा. आज हांगा पेडणेच्या जवळ 100 भुरगे ह्या लायफ गार्ड म्हणून काम करता आणि टुरिझम मिनिस्टर आसा तो पेडणेचोच आसा, आमदार आसा, पूण अशें आसतना सुद्दां तो दखल घेना. म्हणजे हे खंय तरी आमी एक इश्यू रेज केलो की हे खंय तरी मोठे घपशेल आसा, करप्शनाचो हांगा विशय आसा. कंपनी कडल्यान डायरेक्ट हांकां कमिशन मेळटा म्हणून हे अशें करता काय कितें, हो आमी प्रश्न उपस्थित केल्लो. 2-2.5 म्हयन्यांक जवळ जवळ 30 तरी केसी जाल्यो ज्यो टुरिस्ट हांगा बुडोवन मेल्ले आसा. हेची जबाबदारी कोण घेता? हेचो डायरेक्ट इफेक्ट हो टुरिझमाचेर जाता. म्हणून आमी सरकाराक सांगले हे जे भुरगे आसा इतल्या 10 वर्सांनी इतल्यान तेंच्यांनी हजारांनी लोकांचे हांगा प्राण वाचयले. ही सर्वीस आसा ती एसेन्शियल आसा आनी परमनंट आसा. म्हणून सरकारान हेजेर गंभीर्यान विचार करून हेंची सर्वीस प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी हांकां परत आसा सर्विसेक घेवंक जाय, पूण सरकार ते करना. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर आणि श्यामसुंदर फट्टे. कोलवाळे बेकायदेशीर स्कॅपयार्डां पळयल्यार सरकारी यंत्रणा न्हिदल्या म्हणून कळटा. कोलवाळे हायवे कुशीक आशिल्ली स्क्रॅपयार्डां काडची म्हणून कोलवाळे पंचायतीन उपजिल्लोधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, BDO आनी पंचायत खात्याक बरोवन जाले. कोलवाळे 56 स्क्रॅपयार्डां आसात. वेल्यान हाय टेन्शन पावर लायनी सकयल स्क्रॅपयार्डां. पंचनामो करून पंचायतीन नोटीशी धाडिल्ल्यो, मात पंचायत संचालक बग्गी. लेटर केलेले पंचायतीच्या वतीन, कित्याक तर आमकां कितलो हांगा पोल्युशन आहा पळय ते दिवचे दाखोवचे म्हणून आमकां ते मेळ्ळें ना. आनी आमी फाटीं हांगा केमिकल टॉक्सीन हायवे कोणाच्या प्रॉपर्टीन सोडलें, ते प्रॉपर्टी मालकाचे आमकां कंप्लेन येयले. त्या कंप्लेना बद्दल आमी आमच्या हेल्थाक लेटर केलें आनी आमी वचून तिथं जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. तेचेर आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक रिपोर्ट धाडलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेचेर एक्शन घेवंक ना. जो अड्डो आहा तो वायरी पोन आहा 18 व्हडली केवी आयलायन हितून आहा कोलवाळे आमच्या व्हडली हायटेंशन तेच्या पोना आसल्या कारणान तो जायते सर इलिगलिटीज करता. आमी तेचेर केस फायल केल्या, पूण आमी पंचायत लेवलाक आमकां तो पावर आहा तो सर्टन इतलो आहा की आमी एक्शन करपाची खंय पयलीं तांकां आमी स्टॉप नोटीस दिवप, इन्स्पेक्शन करप, मागीर तांकां शोकस काडप, मागीर तांकां आमी डेमोलेशनाक घालप. हे करता आमकां 2-3 म्हयने वयतात. 2-3 म्हयन्या उपरांत केल्या उपरांत ते डायरेक्टरान स्टे वयतात आनी एक्स पार्टी तांकां स्टे मेळटा. सो पंचायत लेवलाक आमी जें काम करता पळय ते खंय तरी मागीर पेंडींग उरता. तेन्ना आमकां बी हांगासर पंचायतीन काम करून जे ईड येयलेले आहा, म्हणजे कित्याक आमी कितें करता पळय तें सारकें जायना. म्हणजे आमी सगळें करून पळय धाडटात, पूण ताका स्टे बी मेळोन मागीर ते खंय तरी चिड्डून वयता. आनी आमी लोकांक उलयतात, आश्वासन येता आमी अशें एक्शन घेतलें तशें एक्शन, ते आमचे मागीर फाटीं पडटा. लोक मागीर म्हणटा कितें रे गो भितून कितें मेळ्ळें कितें अशें म्हणून मागीर लोक उलयतात. इतकें सगळें आसून थंयसर हे स्क्रॅप यार्ड आहा आनी जेन्ना आमच्या नजरेक येयलें आनी आमी हांचेर एक्शन घेतली, हितून आमकां आमदारांनी बी फाटीं हेल्प केलेलो. आमी जेन्ना एक केशी फायल करतात तेन्ना ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वयतात स्टे. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमच्या कितें करूंक जाय, तांकां स्टे दिवंक काडना. कित्याक दिवंक काडना तर अड्डेच्या शेतान इल्लिगल रोड केल्लो आहा आनी कितलेशेच जे केमिकल टॉक्सीन केमिकल भायले हाडून हे जमनीक पुरतात. देगेच्यो बांयो बी आमच्या कोलवाच्या पोल्युटेड जाल्लेल्या लोकांचे कंप्लेंट आमकां येता. सड्यावेल्या कस्टम कॉलनीची पायपलायन फुटून लोकांक गार्बेजींतल्यान उदक. पायपलायन सड्यावेल्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान येता आनी आत्र्या पैरान फुटत आसता. प्लांटाचेर येवपी JCB आडेकडेक पळयनात. पायपलायन प्लांटाचे सुवाते भायर घालची म्हणून कॉलनीच्या लोकांनी सांगून जालें. प्रशासन हालना. आतां तरी पालिकेन वा PWDन दोळे उघडचे म्हणून मागणी. पायप फुटलेलो आसा आनी पायप फुटलेलो आसा. आमच्या टाकयेक आतां 3 दीस जाले लगातार आमकां वास येता आनी ती आमी पिता आनी हे भुरगे सगळे आमचे कॉलनी रेजिडेंट आसा सगळ्यांनी पिलां उदक तें. कोणाक कितें जायत आनी इतलें हजार्डस हांगा वेस्ट आसा तें मातशें अदर सायड ऑफ द कंपाऊंड हें तेंच्यांनी शिफ्ट करून दिवचें. हें लास्ट टायम पसून सांगलेलें तांकां, पूण तें अजून पर्यंत कांय जावना. PWDन तशें करपाक जाय हें हांव मागता सगळ्यांक. PWD कडेन जी पायपलायन गेल्ली आसा कस्टमर खातीर आनी ती PVC पायप आसा. प्रत्येक टायमाक आमकां अशें प्रॉब्लम जाता कस्टम कॉलनीक. हांगा गार्बेजींचो आमचो पायपलायन आसा तो डॅमेज जाता. डॅमेज जाल्या उपरांत हे हांगा जे कोण इंचार्ज आसा ते आमकां कांय इन्फॉर्म करनात आनी 4-5 दिसां उपरांत चड प्रॉब्लम जाता. आमकां वास चड येवपाक लागता. तेन्ना आमी लायन रातचे 3 आनी 4 येवन चॅक करतात. तेन्ना आमकां कळटा की खंय तरी बाबा पायप डॅमेज आसा. तेजे उपरांत आमचें फुडलें काम चालू जाता. PWDच्या प्लंबराक आपय हें कर तें कर आनी तेजे उपरांत हें काम जाता. जाल्यार म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा, हे जे गार्बेज जी आसा थंय जो कोण इंचार्ज आसा जावं जे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी आमची जी पायपलायन आसा त्या पायपलायनीचेर
कॉन्क्रीट जावं कितें तरी करून परमनंट सोल्युशन करून आमकां दिवचें जाल्यार आमकां CPWDकूय प्रॉब्लम ना, आमचे जे कस्टमरचे LOT आसा तांकांय प्रॉब्लम ना। और ये 4th या 5th टाइम होगा विद इन 2 ईयर्स, ये बार बार JCB यूज़ करते हैं, ये फोड़ देते हैं। और ये देखिए आप इधर देखिए, इधर थोड़ा हम जो है बहुत ही दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये 3-4 दिन से आ रहा है। इवन इनके जो यहाँ पे डिप्यूट रहते हैं लोग, ये ना हमें बताते हैं ना PWD को बताते हैं। मांग है कि एक तो पाइप इधर से उधर किया जाए और जहाँ पे पाइप है एक चिन्हित किया जाए कि यहाँ पे पाइप है, ताकि वहाँ पे JCB ना चले और आने दिक्कत ना हो फिर। गोंयांत सद्याक नातलांचो मूड आनी नातलांच्या सिजनांत लोकांच्या आकर्शणाचो विशय येशूच्या जल्माचो सीन दाखोवपी गोठे। नातलांच्या ह्या व्हिडिओत पळयात साश्टीतले क्रिसमसाचे गोठे आनी कॅरल्स। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।